जाले तुगे जाला स्टार्ट जालो घट्ट म्हाका करूया मग स्टार्ट. गुड आफ्टरनून सगळे मुगे प्रेस भावांक तुम आपयलो कडेन येयलो. गव्हर्नन्स कमिशन नासतना गव्हर्मेंट चलोवपा जाता, कमिशन नासतना PWDची कामां करपा जाता, कमिशन नासतना सगळे डिपार्टमेंटाची कामां करपाक जाता. हेजेर आज आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स मांडटा. सो कमिशन फ्री गव्हर्नन्स हो मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करपाक फर्स्ट स्टेप बाणाल्यांच्यान कॉमेस जाला. दॅट वील गो टू वेलीम आनी थिंगसॉन आख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता कमिशन फ्री गव्हर्नन्स आमी चलोवपाचे हे वाटेर आमी चलपाचें चिंतलां. सो आमच्या बराबर आहा आमगेलो आम आदमी पार्टीचो वेली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वा. तो हेजेर आतां उलयतलो. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली आयज ए कॉन्ट्रॅक्टर जायतीं कामां पेंडींग आसात. ते कित्याक म्हणटात आमी कमिशन दिल्लें आमच्या लागीं पयशे ना काम करपाक आनी हें पयल्यासान चलत आयलां आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळना कामांची. सो आतां आमी स्टेप घेता. आतां आमी वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन हें कॉन्सेप्ट आहा तो बंद करपाक आनी लोकांची रस्त्यांची कामां हे दुसरे प्रोजेक्ट कमिशन नासतना बरी क्वॉलिटीचो जावपाक आनी टायमार जावपाक. हांव म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें सांगलें वेल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीक कांय रोडाचे टेंडर दिल्या तितून 10% काम जालां, 20%, 30% काम जालें. त्यार कंप्लीट खंयचें ना आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळ्यार कितें सांगता पयशे ना. टेंडर घेता जाल्यार फारीक करपाक पडटात. वेल्ली कशें आमी सांजे DRL 5 पार्टी तरी ते रस्ते करपाक झाडू मारून वयताय. 2-2, 3-3 म्हयने झाडू पूण टायर घाय काम कंप्लीट करनात पूण पयशां लागून म्हणटात. कित्याक आमी कमिशन दिलें आनी तांकां जाय त्या प्रमाणे तेंगे टायमार ते काम करतात. जेन्ना कमिशन बंद जातलें बरें कॉन्ट्रॅक्टरूय आमकां काम करपाक मेळटलें आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळटली आनी लोकांकूय फायदो जातलो आनी पयशां वाटेनी गोवोरमेंटाकूय फायदो जातलो. सो आज जरी तरी आमी चोयल जाल्यार जावं ते PWD जावं WRD हे सगळे डिपार्टमेंटांनी गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर कितली आहाय काय. 15-20 वर्स पयलीं कितली गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आहले आनी आज कितली गोंयकार कॉन्ट्रॅक्टर आहाय. कित्याक आमगेले भुरगे शिकोवन इंजिनियरींग करून सगळें करून हे गव्हर्मेंटाचे टेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक येयनाय हो प्रश्न जेन्ना आमच्या मोतींत आयलो. आम जाय जे इंजिनियर भुरगे जे 10 वर्सां पयले 15 वर्सां पयले जे कॉन्ट्रॅक्ट घेताले पूण आयच्या दिसार घेयनाय तेमकां आमी भासाभास केली आनी हेजे वयल्यान आमकां कळोन येयलें की कमिशन इज द फॅक्टर की कमिशन पयलीं दिवपाक जाय. तूं जरी तरी कॉन्ट्रॅक्टरा पात्ता जाल्यार कमिशन पयशे मेवळे म्हणटरी दिवपाचें. तूं जर तरी कॉन्ट्रॅक्टरा पातना जाल्यार टेंडर जाचे पयलीं तुवें कमिशन दिवपाक जाय. आज आमी बाणाल्यांन हॉट मिक्सिंग कॉमेस केलां. गव्हर्मेंट आनी डेव्हलपमेंट म्हणटाय तो इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. हें पेपराचेर आमी जायत पाट पयलां. वॉट इज द मिनींग ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यूअस प्रोसेस म्हणलें की जें कोणें पयलीं पास करून हाडलां तें कंटिन्यू जावपा जाय. दीस इज कॉल्ड गव्हर्नन्स. हांवें पास केलां तूं वचोन थिंग हें करता दीस इज नॉट हें रबीश. हांवें पास केलां आनी तुवें पास केलो म्हूण कांय ना. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस आनी हे कंटिन्यूअस प्रोसेसान एक आमदारसान दुसरो आमदार, एक पंच मेंबरसान दुसरो पंच मेंबर जॉब हँडओवर जाता आनी तें जॉब एग्जिक्युशन जें आहा तेजी क्वॉलिटी जी आहा तें दुसरे मेंबरान या दुसरे पंच मेंबरान या दुसरे MLAन तें आपल्यागेली रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हँडओवर करून घेवन तें एग्जिक्यूट करपा जाय. आज आमी बाणाल्यांत पयलीं चालू केलां. आज जितले हॉटमिक्स बाणाल्यांत चलता ताजे हांवें एक पयलीं नदर मारतां आनी सगळे लोकलांक हाडून थंय दवरता कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं आनी दे हॅव द फूल पावर टू द पीपल. एम्पावरमेंट म्हणटाय तें हय एम्पावरमेंट टू पीपल. सो लोक थिंगांत उबो रावन आपल्यागेलो तो रस्तो जाय ते भाशेन ते करून घेता. देर इज नो मोर पॉलिटिकल इंटरवेंशन देर की पॉलिटिशियन उबो रावन रस्तो घेता ना. सो लोक सांगता
की बाबा हिंग सारकें जालें ना हिंग सारकें जालां तें कितें करपा जाय. सो आज म्हाका दिसता दीस इज द नीड ऑफ द आवर. वी हॅव स्टार्टेड बाणावलेच्यान कॉमर्स जालां आतां वेली वयतली तें होच प्रोसेस. सो द आयडिया इज करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, कमिशन फ्री गव्हर्नन्स हें करपाक आमी हें पावल मुखार मारलां. आनी हें पावल मुखार मारलें तेंको दिवपाक बाणावलेच्या लोकांनी आमकां वेलकम केलां. लोक आज उबो आहा आनी लोकांक ही उमेद की ते इन्स्पेक्ट करतले रस्ते. म्हाका दिसता हीच उमेद आख्खे गोंयांत आमी व्हरपा जाय. आय थिंक दीस इज द फर्स्ट स्टेप आनी आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू टेक दीस कमिशन फ्री गव्हर्नन्स ऑल ओव्हर गोवा. थँक्यू. कमिशन तूं घेता म्हणटा पळय आतां ते रुलींग घेता काय ऑपोजिशनाक आसा भितर? कॉन्ट्रॅक्टर जे भाशेन सांगता हितून ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हूण कांय ना. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन चलता. सो आज जरी तरी आमी मुखार सरले आज हें अवेरनेस कित्याक करपाक जाय. जितली तूं अवेरनेस करतलो हे गोश्टींचेर तितले प्रत्येक विजिलंट जातले, प्रत्येक डिपार्टमेंट विजिलंट जातले, प्रत्येक लोक विजिलंट जातलो, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर विजिलंट जातलो. म्हाका दिसता थोड्या टायमान असलो टायम जातलो की कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येतलो आनी सांगतलो आपण कमिशन दिना. जरी तरी सगळे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले की आपण कमिशन दिना, आपण गूड क्वॉलिटी रोड्स दिता जाल्यार म्हाका सांग आनी डिमांड खंयचो आसतलो मागपाचो. एवरीबडी वील बी स्टॉप. सो हे अवेरनेस करपाक आमी आज मुखार सरले. वी हॅव टेकन दीस स्टेप बिकॉज फायनली टॅक्स पेयर्स मनी इज गोईंग टुवर्ड्स दीस ह्यूज 10% ऑर मोर कमिशन. तें जरी तरी साल्वार जालें जाल्यार कोट्यांनी जो पयसो आहा तो आज लोकां कडेन परत येतलो आनी दॅट मनी कॅन बी युटिलायज इन अ बेटर वे. सेकंडली तूं आतां म्हणटा कमिशन घेता जे कोण MLA जावं हें आसा ते इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ते डिपार्टमेंटाक काम करपी लोक काय खंय वचनात, ते थंयच उरतात. सो तेय इनवॉल्व आसा काय? नाव दॅट चीफ इंजिनियर देन अदर स्टाफ नाव विदाउट तांची हें जावपाक शकना न्ही जाल्यार. नाव तूं जरी तरी अशें म्हणटा देन इट इज अ गुड थिंग. यू नीड टू नाव गो अँड इन्स्पेक्ट द डिपार्टमेंट्स अँड क्रॉस एक्झामिन द डिपार्टमेंट्स. I'm asking you because you have raised the question. I have raised the question based on contractors telling us, not the department. Now I want your support because media is one of the pillars of this democracy. You all should now support us to make Goa a commission-free governance and commission-free state. I need your support. Go ask, as you said, तुका दिसता जरी तरी तेय इनवॉल्ड आहा, गो आस्क देम, सी देयर व्यू. तुका दिसता काय म्हणून हेय इनवॉल्व आसा काय म्हणून? ना म्हाका एज ऑफ नाव म्हाका दिसना ते इनवॉल्ड आहा म्हणून. म्हाका दिसता ओनली इट इज अप टू कॉन्ट्रॅक्टर लेवल अँड ऑल द मिनिस्टर्स अँड MLA लेवल. मुखार जरी तरी इन्व्हेस्टिगेशन मुखार वचपाक म्हाका तुगे आदार जाव. आय एम रेडी टू फुल्ली सपोर्ट अँड इफ इट इज दॅट वे देन येस वी हॅव टू स्टॉप दॅट. हे जरी तरी आज तुवें तोच प्रोसेस मुखार हाडला, तोच प्रोसेस जरी तरी सारको आहा जाल्यार येस, जाल्यार म्हाका दिसता वी हॅव टू टेक स्ट्रॉंग एक्शन्स अगेन्स्ट करप्शन वॉट इज हॅपनिंग अँड दीस कॅन हॅपन ओनली फ्रॉम टॉप. सो टॉप म्हणजे मिनिस्टर MLA सोन टॉप सोन करप्शन पयलीं बंद जावपाक जाय. मागीर सकयल आहा जाल्यार ते सकयल स्क्रुटनायज करया. आतांचो जो इश्यू आसा आमची कलिगान काडला तो चड बरो क्रुजा खबर आसतलो कित्याक तो एक कॉन्ट्रॅक्टर जावन आसा आनी तो जाणा कितें कोणाक दिवपाक पडटा आनी ना हें करपाक इजी. जेन्ना हांवूय सरपंच आसलो 2002 to 2012 हांवें म्हज्या पंचायतान काम केलें. पूण एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगपाना आमी एक पयस गेला पंचायत लेवलाचेर. आमी फकत आमकां क्वॉलिटी बरी जाय आनी आमकां टायमार जाली तेन्ना आमची कामां जातालीं. सो ह्या पंचायत लेवलाचेर पासून अशें करपाक जाता. सो सांगला लोकांक आमची कामां पासून लोक इन्स्पेक्ट करतलो. सो लोकूय प्रेशर घालतलो. सो टायमार जावपा आनी क्वॉलिटी बरी दिवपाक. सो तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराचेरय पेज येतलो बाबा आमकां कोणाक कमिशन दिवपा ना पूण काम टायमार दितलो आनी क्वॉलिटी बरें दितलो म्हणून. नाल्यार ताकाय बॅकफायर जातलें. तुजी कामां तूं तशी करून घेतला तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां आमची हांव फाटीक लागलो आतां लिस्ट घेतला हांवें. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ते कितें करताले फकत येता म्हज्या आख्खें लिस्ट 10% 20% कामां जालें. फकत 5 वर्सां 3 पाटी 4 पाटी 1 वर वचतो झाडू मारून वयताले पूण काम करनासले. फक्त इन्चार्ज जाल्यार कितें सांगता आमी कमिशनाक पयशे ना आमचे कडेन. Very important question. There has been reference in the past, like departments like TCP and land departments, where the movement of files are not processed, are hampered due to corruption. You're saying about
involvement of be it electricity department, be it TCP. There are several cases. How do you look at that? in terms of- It's a similar way. It is a similar way. Whether any department, it is all about corruption, it is all about taking commissions. So we have to collectively, as media, as the community, as the elected representatives, we all have to collectively fight this corruption out. So we as Aam Aadmi Party MLAs have now come out in open to fight against corruption. You have been always instrumental as media. You have always been instrumental in this. Now you were never getting the political will. Now the political will is coming out from our side. So let us together fight. म्हणजे एक नोटिफिकेशन हाडला न्हू लेस दॅन 500 स्क्वेअर मिटर एम्पॅनल्ड आर्किटेक्ट इंजिनियर तेंचे ते एप्रूव करतले फायल TCP वचपाक ना सो तेजे म्हाका दिसता बारीक लोकांक बंगलो इंडिविज्युअल घर काडटा ताका एडवांटेज आसतलें हें पयलीं पारेकर आसतना हाडलें पूण तेन्ना इम्प्लिमेंट करूं ना तें आतां काड कितें सांगलां सीएमान तें नोटिफिकेशन काडटा म्हणून इवन ह्याच हेजेर आमी हेजे पयलीं आवाज सुद्दां केल्लो आनी तुवें हेजेर statement लास्ट टायम पासून लास्ट 5 years तो ते आनीक रूल आयलो 2 फ्लॅट हाडले जाल्यार TCP पावर तांकां फक्त 2 हाडले 4 हाडल्यार टावन प्लॅनिंग पेंजीम तेज्या वयर हाडले मिनिस्टर लेवलाचेर फायल वयताले थिंगा चोडो करप्शन जातालें तो मोर दॅन 4 युनिट हाडल्या थिंगा एक्चुअली पयलीं हाडलो कितें अबावट 24 युनिट हाडल्यार सीएमा बरें गव्हर्मेंटाक वयताले सो ते थिंग बंद जावपाक जाय एक फ्लॅट जो एक बंगलो बांद तांकां बऱ्या पडटलो एक इंडिविज्युअल हावजीस लेस दॅन 500 स्क्वेअर मिटर म्हणलें तें सो ती फायल फकत आर्किटेक्ट इंजिनियर पॅनल आसा तेंच्यान एप्रूव करपाक आनी केन्ना तुगेली घेयलें मग आमी